Mathany's 73rd birthday, and everybody, especially the Ramponkas, have gathered here to pay homage to him. And I'm sure we all miss Mathany, because Mathany was a man who was focused on Goa and the people of Goa. And that focus made him take up so many issues for the good of our state. And there are many people who miss Mathany. But I think he's still a guiding force to many. And may he continue to bless all of us and our efforts for Goa and her people. I'm happy to be here and remember him on this day. He was my colleague and a good gentleman and a fine person. Always had a छोडोड हल्ली गोंयकारां पासून आनी एक गोंयची इश्यू आला so Magsa is an example for all of us, and I pray that a lot of persons like him are born in the state so that we can protect our interest. आमगे बट इंटरेस्ट स्टेट आहा तेज भाशेन we want to assure today that we are not going to compromise our interest for the state under no circumstances. कितें करपा पडल्या देखून पण इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट प्रोटेक्ट करपाक आमगे मत आहा. सो तेका लागून मे ही सोल रेस्ट इन पीस आनी तेगे फॅमिलीकूय आय मुगे सदां गुड विशीज आहाय बिकॉज इन द तेणें कितें जरी बरें काम केलें जाल्यार एक बरें तांकां बरेंपण मेळटा म्हणून सदांच आमगे मत आहा. आयज मथानीचो 73rd बर्थडे आनी आमचे गोंयचे लोक स्पेशली आमचे कोर्तालीचे आनी रांपोणकार भाव सदां तेजें उगडास कोत्ता. कित्याक आयज पळय तो कितें सांगतालो आयज अशेंच जाता. आयज पर्यावरणाचेर पळय हल्लो पळय जाला जो पळय एग्रेशन पळय हो गव्हर्मेंट करता. 3 लिनियर प्रोजेक्ट कोलाच्या नांवाचेर कोल हब करपाक, सागरमाला प्रोजेक्ट हाडपाक, हें आख्खें गोंयचें पर्यावरण, गोंयचे लोक, गोंयचे ट्युरिजम, गोंयचे नुस्तेकार, गोंयचे रेंदेर, गोंयचे शेतकार हें सगळ्यांक काबार करपाचें सरकारान हो फूल प्लॅन केलोलो आहा. आनी हांव मागता सरकाराक की हें पळय तुमी 3 लिनियर प्रोजेक्ट आनी जे पळय एगेन्स्ट पळय लोकांक पळय प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा तो फाटीं घेवचो. आयज लायट ना, उदक ना, सगळे रस्ते पोटहोल आसा, जॉब कोणाक ना, पूण गव्हर्मेंटाचो फोकस आहा फकत अदानीक सॅटिस्फाय करपाक. हो अदानीचो सरकार जालोलो आसा, हो गोंयचो सरकार न्हू. आनी प्रमोद सावंताक हांव उलो मारता, जें पळय माथानीन काम केल्लें तुमी सगळें आंडू करून केलेलें आसा, सगळे पत्ते करून उडयलेलें आसा. आनी गोंयचे लोक आनी गोंयचे फिशरमॅन तुमकां सोडचे ना. 73 बर्थडे आनी आमी तो सेलिब्रेट करताय. माथानी मेल म्हणून आनी माथानी पुटलो बांदिल्लो म्हणून जेन्ना माथानी जीत आसो पासून आमी रांपोणीकार तेगेलो हो बर्थडे सेलिब्रेट करीत वयले. कित्याक आमकां रांपोणीकारांक मोग आहा तेजो. जेन्ना रांपोणीकार आजून पासून पळय जिते आहाय तेजी मोगा पासून. कित्याक जे माथानीन हे रांपोणीकारांक जे कितें तो दायज दवरला आनी रांपोणीकार आजून पासून गोंयां पळय दवरल्याय जिते आहाय ते माथानी लागून. आनी हो ताजो मरण आनी आमी मरण सोंपले पासून जाल्यार तो उपकार केन्नाय आमच्या फॅमिलीच्यान पासून तेजो विसरोंक जावचो ना. कित्याक गोंया भितर जायते नोस्ट येयला. ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक काबार करपाचें हातेर येयलां. नवे टॅक्नॉलॉजी येयल्या. त्या टॅक्नॉलॉजी वयल्यान आमी रांपोणकार ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय ते सोंपत वयताय. पण आज माथानी हाटल्यान तांकां इचारतलो एक पासून म्हूण दिसना. आज 40 आमदार आहाय. चीफ मिनिस्टर ते आमदार पासून एक मनीस असेंब्लीन तो क्वेश्चन काडना. आनी आतां म्हाका दिसता हे फुडें ल्हव कोण ह्या दोयरांतुल्यान नुस्तें सोंपतले आनी गोंयचे लोक नुस्तें खावपाक पारशील जातलो. हे चिंतून आमी माथानी पांयाक येवन जेजूको मागताय ते भाशेन माथानी फुटल्याको मागताय. म्हणजे नोस्ट आमचे वयल्यान गेल्या पुरो आनी आमदारांनी आपल्या तकल्यान गेल्या पुरो म्हणून ह्यो पळय फूल ट्रॉलिंग स्पीड बोट आहाय त्यो बंद करपाचे. ह्या सरकारान जे एनवायरमेंटाचेर हल्लो केलो, माथानीची जी लेगसी आशिल्ली तेजे अगेन्स्ट काम केलें, तेन्नाच माथानीक तेणी फक्त मतां खातीर वापरून सोडून गेलो.
यांचे उद्देशूच तो लोकांक यूज करप वापरप आनी सोडून दिवप.